गुड मॉर्निंग. आयज म्हगेलो डे 7 आनी आयज आमी जशें लेट उठलें बेगीन उठलो न्हय. सदां उठता तशें करून उठलो ना. आयज आमी लायक 9 o'clock उठलें आनी 10 past जाली. सो आतां आमी कार्डिफ वयताय. सो कार्डिफ इज कॅपिटल ऑफ वेल्स. सो आमी कॅपिटल ऑफ वेल्सा वयताय तेणें आनी त्या गाडये कुलंट घालपाक गेला आनी हांव आनी वेली हिंग KFC येयलाय चाव पिवपाक. कित्या वेली म्हणपा लागलो या 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 आनी हांव बेग बेगीन भायर सरलें आनी मुगे चाव थिंगा उरली आनी हांव चाव पिवना ना. चाव पिना जाल्यार 2 जाणां म्हाका कोता येना. KFC कळ्ळां आमकां हिंग चाव आसना. आतां आमी रेंज म्हणटाय थिंग वयताय. ही थिंगा आनी थिंग चाव सोदतली. थिंग कॅफे आहा हूंय. आमी आतां इंग्लीश ब्रेकफास्ट ऑर्डर केला आनी ह्या बुतान चोयन आमी ब्रेकफास्ट खाता. UK इंग्लीश ब्रेकफास्ट हाय नाल्यार कसो फायदो. सो ऑब्वियसली इंग्लीश ब्रेकफास्ट. आतां आमी कार्डिफ सेंट्रल पावले. सिनोरा बरें शॉपार वतूय म्हाका वयलो जाल्यार शॉपार कांय मेळना न्हू गो सिनोरा. वय कितली शॉपां दाखयली. रिवर आयलंड वयल्यान म्हाका H&M वयल म्हाका आनी खंय गो आनी न्यू लुकान म्हाका कांय मुगे भाशे कांय मेळना. गिली 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 हिक्स कितें थिंगाय गेली. थिंगाय म्हाका लायक जालो ना. आय थिंक बिस्तीचोय आयो. बाबर शॉप सगळे गाडी पार्क. हिंग पावस पडपा लागलो आनी हांवें हुडी हाडलो जॅकेट हाडलो ना. सो हांव अशें करून घालून भोंवतायचो हिंगा. मी शॉपिंग करून येयली आनी मुगे गोडमागे भयणी मेळपा येयल्ली आमी रिनाक. सो ते हिंगा गोवन रेस्टॉरंट म्हणजे गोंयकारांगे रेस्टॉरंट हिंगे स्पायस कॉटर इंडियन रेस्टॉरंट हिंग काम कोता. सो आतां आमी तितून वयता. गोंया हात धुवपा दिता आनी पिवपा दिता. Yeah, okay, thank you. Thank you, Rina. Thank you very much. वेलकम वेलकम. सो आमी स्पायस कॉटरान जेवपाक गेल्ली. मगे गोडमागे भयणी काम कोत्ता थिंगा आनी तेगे गो काम कोत्ता थिंगा. सो आमगे जेवण जालें. जेवण एकदम टेस्टी हाडलें. कोणू गोंयकारां लायक कार्डिफ विजीट कोता वो हूंय विजीट कोता जाल्यार जेवपा येयाय. बरो आहा आनी टेस्टूय बरो आहा. सो या कॅन कम. आनी दीस इज कार्डिफ. सनसेट ऑलमोस्ट जालो म्हणजे काडू खांय क्लाउडी आहा. सो आमात बेग बेगीन चलोन कार्डिफ बी सॉरी कार्डिफ बी न्हू कार्डिफ कॅसल वचपा ट्राय कोताय चोवपा. कार्डिफ कॅसल पावली. दिस इज कार्डिफ कॅसल. थँक यू फॉर कमिंग. गुड मॉर्निंग. आयज म्हगेलो डे 8 आनी आयज आमी वयताय कार्डिफ बे. कित्याक काल आमकां रातीको कार्डिफ बे चोवपा मेळना. कित्याक काल आमी बेगीन बेगीन येयली. आमकां बॉस्को आनी शली मेळपा येवपा आसली. सो तेका लागून आमी घराको बेग बेगीन येयली हितून म्हूण. आनी कार्डिफ बे चोवपा मेळना आनी काडूकूय जालो न्हू. सो आनी पावसूय येवपा लागलो. सो आयज आमी कार्डिफ बी वयताय. कार्डिफ बे सयत मोस्टली आमी बात वयतली आनी मागीर खंय खंय वयताय ते. सो दीस इज लायक दी लास्ट डे ऑफ एक्सप्लोरींग इंग्लंड एंड वेल्स. सो चोय आयज वयताय ते फाल्यां वचपाचें घरा. सो आमी आतां कार्डिफ बे पावलाय.
बरी स्टोरी आहा. पयलें वेल्श बीग बॅन म्हणटा खंय ताका वेल्श बीग बॅन. ओके लायक लंडन बीग बॅन आहा तेशें. आतां तेमी तें पार्लमेंट केलां वेल्श पार्लमेंट. तितून भितर जायत स्टोरी बरयलो आहा. आनी हिंग न्हू एक जायंट व्हील आसतालें हे प्लेसीर. आनी तो व्यू बरो दिसतालो जायंट व्हील. आनी तें होको थंय समरा येता. सो मार्चां येतलीं आनी सप्टेंबर म्हळ्यार वयतलीं. सो तुका तें जायंट व्हील आनी हो व्यूआ बरोबर बीन फोटो काडपा जाय जाल्यार तुमी समरा येवपा जाय. आमचे भाशेन ऑटोमा येवन फायदो ना. वयता सिनोरा आतां म्हाका मेट्रो बँकान घेवन येयलां. ताका पयशे डिपॉजीट करपा जाय दिसता. सो हें तेंगेलें बँक आख्ख्या ग्लासाचें नायस. हें बँक काय एअरपोर्ट लॉन्ज तितू बरो दिसत हिंगा. आमी काडीत गेलो थिंगा महात्मा गांधीचो स्टॅच्यू आहलोलो. आमकां विडियो काडपाक मेळ्ळो ना बट स्टॅच्यू आहा लायक आमगे महात्मा गांधीचो एक स्टॅच्यू आहा. आणि तो स्टॅच्यू गायल खंय तेमी लायक इंडियन्सा मध्ये आनी वेल्स लोकां मध्ये लायक बॉन्ड आहा म्हूण. आतां आमी कॉट्सवॉल्ड पावलाय मॉडल विलेज. सो हिंगा लायक धाकटीशी मॉडल विलेज आहा आख्खी कॉट्सवॉल्डची. लायक ती तेमी लायक तेंगे क्राफ्ट्समॅनशिपान ते बारीक बारीक मॉडल्स करून दवरलाय विलेजीचे. आनी मागीर तुका आख्खे अशें करून दिसती पडटा वयरसाय. सो भितर येतकच चोया कितकोन आहा ती. सो फायनली आफ्टर अ लॉंग ड्रायव्ह वी रिच्ड. आयज आमचे बरोबर वॅली ना म्हूण नाजारेतूय ना कित्याक वॅलीक आयज रातीको काम आहा. सो ही इज रेस्टींग एंड नाजारेता दिसा काम आसता. सो ही कांट काम. सो तेंगे हॉलिडे जाली नाजारेतान व्हेलेली. आनी वी लायक आम तिगांयनी वचपा गेली. धाकटे धाकटे मॉडल विलेज. हिंग सगलीं ती मिनिएचर घरां लायक हांव व्हडलें आहा. ओके आनी ती धाकटीशी. सो मिनिएचर घरां आख्खी विलेज आहा. फूल मिनिएचर घरां आनी आख्खी विलेज आहा हिंगा. आनी तुज्यान तें चोवपा जाता सारकें एक्झॅक्टली कितकोन आहा ती बारीकसाणेन. सो इट्स रियली व्हेरी नायस.
हितून ह्या घराचे मिनिएचर रूम्स आहाय लायक ह्या घरा भितर मिनिएचर रूम कितको आसपाक शकताय आनी तितून ती मनशां कितको आसपाक शकताय तेश कोन अशी सो हे आख्खे मिनिएचर विलेज आनी तितून मिनिएचर रूम्स आहाय आनी वी आर एग्जिटिंग नाव बिकॉज वी आर गोइंग टू द नेक्स्ट प्लेस. आमी कॉट्सवॉल्ड सयत नेक्स्ट कडेन पावले हें कॅसल कोंबे जस्ट लायक कॉट्सवॉल्ड चोय तेंगे स्ट्रीट्स आहाय ते सारके कॉट्सवॉल्ड्सा भाशेन आहाय कॅसल कोंबे आनी दीस इज द एन्शंट टॅप. सो आतां आमी बात येयलाय बात म्हणटाय ती प्लेस नॉट बात येयलाय आनी हे लूक एट इट. सो हे बात एबी आनी हे सायडीन आहा ते रोमन बात चोयला आमी एक्चुली भितर वचपा जाय म्हूण येयलोली बट अनफॉर्च्युनेटली तेंगे बंद जालें आनी आमकां टिकेट मेळनाय ती हाल सकाळीं 10 ओपन जाताय खंय सो परेड गार्डन also Pulteni Bridge. सो आतां आमी बात सयत ब्रिस्टॉल येयलाय एश कोन आहा हें लायक मॉलूय म्हणपा जायना आनी थिंग लेजर पार्क अशें सो मे बी आमी नेंडोजा वयतलीं आनीक सगळें आहा एश कोन आनीक मुवी थिएटरूय आहा सो चोया मुवी चोवपाक गेली जाल्यार गेलीं कितकोन तें बट सद्या नेंडोजा वयताय आनी नेंडोजा तें बरें व्हडलें आहा जायते प्लेस आहा बसपाक सो नेंडोज उगडास आसो तुमकां प्रिया आनी प्रेसना तेंचे बराबर गेलेलें प्रियागे फेवरेट सो या सो हांव सिनोरा आनी गॉडफ्री
VEE हितू मुवी येयलाय ब्रिस्टॉल जोको मुवी चोवपा. मुगे फ्रेंड क्लिगनान म्हाका 2 टिकेट्स दिलोल्यो. टिकेट्स म्हळ्यार लायक तेका QR कोड आहलोलो, सो तेणें म्हाका 2 टिकेट्स दिलोल्यो. सो हांव मुवी चोवपा येयलाय. हांव नाका कितको आहा ती मुवी, तितू बेस्ट ना एश म्हणटाय. सो चोया कितकोन आहा ती. सी यू. गुड मॉर्निंग. आयज मुगेलो डे 9 आनी आयज वचपाची घरा. सो हांवें सगळें बॅग पॅक केलें, सुटकेस बिटकेस घेयली आनी आतां आमी भायर सरल्याय. सकाळींची भायर सरल्या. एक्चुली मुगे फ्लायट राती कडेन, पूण आमी सकाळींची भायर सरल्या कित्याक मातशें वेंबली वयताय, लायक वेंबली चोवपा वयताय. आनी वेंबली सयत आमी गेटवीक वयतली जालें. आनी हिंगसयत आतां वेंबली पावपाक 2 वर लागताय. सो तेका लागून बेगीन भायर सरले आमी आतां. सकाळीं म्हळ्यार 11 जाली. आमी एक्चुली आनी सकाळीं भायर सरपा आसली, बट 11 जाली. सो आतां आमी वेंबली वयतली, वेंबली सयत गेटवीक वयतली. जाली हॉलिडे काबार. आतां हांव गेटवीक सावथ टर्मिनल पावलें. म्हाका मुगे डोचेस्टर फ्रेंडागे फ्रेंड मेळ्ळो, तो बिजी आहा. ते मुगे बॅगा आनी एक बॅग घालपाक, कित्याक मुगे एकूच लगेज हाडली आनी तेका एक्स्ट्रा आहा. सो मुगे थोडी आहा ती हांवें तितून घायल्या. आनी आतां रेडी टू गो बॅक होम. सो फायनली हांव गोवा पावलें. सो हांव फायनली गोंय पावलें आनी म्हाका सेंट्रल पायला. तेगे फेस जाय तो चेंज जाला. हांव ना म्हणटा सोमतें रूप चेंज केलें. गोंय पावोन ताली खायना जाल्यार कितको कोटोलें गोंय पावोन न्हू. दॅट्स द रिजन स्पायसी चिली फीश थाली फर्स्ट थिंग फर्स्ट. सो हांव फायनली घार पावोन चेंज कोन्न आतां कोणाय पार्सेल हाडाय ती दिवपा वयता. सिनोरा गॉडफ्री, थँक्यू वेरी मच. वॅली, नाझारेथ, जोलन, तुमगे घरा सगळीं बाराबर रावली, बरी कोन्न ट्रीप एन्जॉय केली. थँक्यू तुमकां. लावीस, रिना, बॉस्को, शली, बरें दिसलें तुम मेळ्ळो न्ही. तूं पयस गांवां येवन आमगे मनशां इश्ट मेळटी, बरें दिसलें. थँक्यू वेरी मच. ऑजवीन जाल्यार म्हजे बराबर येत पासून आसलोलो. मुगे वेट सुबेज जालो, बट तेका लागोन हांव सुटोलें. थँक्यू वेरी मच. It was a lovely trip. I enjoyed every bit of it. And I think this is the end of the vlog. I hope you enjoyed watching the video. Like मुगे ट्रिप्स तुमी एन्जॉय केला आसतलें. आनी कोणू वचपा प्लॅन कोताय जाल्यार यू शूड डेफिनेटली विजीट these places. Very beautiful. Worth visiting it. Bye bye. Thank you.